डेल्टा कॉपाच्या नवीन महाकाय वेसल मांडवीत हाडूंक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मान्यताय दिल्या। मात डॉक्युमेंट प्रमाण सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही बोट मांडवीत हाडपा विशीं हुस्को उक्तायल्लो। तांची नोटिंग्स कुशीक उडोवन सरकारान ही मान्यताय दिल्या। खासा रिपोर्ट। मांडवीत आशिल्ल्या 70 कॅपॅसिटीच्या रॉयल फ्लोटेल कॅसिनोचे वेसल बदलून 2000 कॅपॅसिटीचो व्हडलो कॅसिनो हाडपाचो आसा। कॅसिनोची लांबी 112 मीटर जाल्यार रुंदी 28 मीटर। ही महाकाय बोट मांडवीत हाडपाक कॅसिनो कंपनीन परवानगी खातीर अर्ज केला तेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याचेर हुस्को उक्तायलो आनी तांचे मुद्दे फायलीचेर नोटीक म्हण घातले। तरी आसतना सरकारान त्या कॅसिनोक ना हरकत दाखलो दिलोच। कसो तो पळयात। उपबंदर कप्तानाचो शेरो। इतल्या लांबयेचें वेसल केन्नाच आग्वादा कॅनलांत येवंक ना। ते सुरक्षीत भितर सरले जाल्यार मोरिंगाक जागो दिवचो, मात उच्च अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेवचो। कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो शेरो। कंपनीन मागणी केल्ल्या जाग्याचेर पयलींच हेर बोटींचो चोमो अडचणी तयार करता। त्या खातीर हे नवीन वेसल हाडल्यार येरादारीक धोको उप्रासपाक शकता। कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे सचिव म्हणटा, गोंयच्या न्हंयांनी इतल्यो व्हडल्यो बोटी कश्यो हाडप ताचेर खात्याकडेन कसलेंच धोरण थारायिल्लें ना। इतली व्हडली बोट हाडल्यार येरादारीक धोको उप्रासतलो। अशेंच आनीक कोण तरी आपले अर्ज घेवन येवपाक शकता। त्या खातीर अर्जाचेर निर्णय घेवच्या पयलीं तंत्रीक कार्यक्षमता तपासून कितल्यो व्हडल्यो बोटी गोंयच्या न्हंयांनी हाडप शक्य आसा तें थारावया। ह्या फायलीचो मुवमेंट नोव्हेंबर 2021 ते ऑक्टोबर 2022 मेरेन चलिल्लो। अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्ले सगळे हुस्के आनी सुचोवण्यो कुशीक मारून निमणे सरकारान कॅसिनो कंपनीच्या त्या अर्जाक मान्यताय दिवपाचो निर्णय घेतलो। सध्या हें प्रकरण इनाफ इज इनाफ संघटनेन हायकोर्टात घाला आनी ताचेर सुनावण्यो चालू जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।